म्हादयचो विषय घेऊन कर्नाटक सरकार पावले दिल्लीक मुख्यमंत्री सिद्धामेळा प्रधानमंत्र्याक कळसा भंडुरा प्रकल्पाक एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स दाखल्याची मागणी प्रश्न तडीक लायता प्रधानमंत्र्याचे कर्नाटकाक उतर। लोकसभेत बीजेपी अयोध्येत हरली ताजे राम मंदिराकडे कनेक्शन ना हिंदूची बाजू मांडपी आदोगाद विष्णू शंकर जैन म्हणता वेचणूक लढयल्ली उदरगतीच्या मुद्द्याचेर राम मंदिराच्या न्ही। राजकारण्यांकडच्यान डोनेशनां घेऊन देवळां बांदची न्हय गांवकाऱ्यांनी स्वखर्चान बांदची धर्मीक गुरू पवन सिंहाचो सल्लो डोनेशन दिवपी मागीर देवळांनी सोदतात आपल्याक अधिकार। 10वी 12वी जाल्या उपरांत भुरग्यांनी फुडें कितें करप पालकांक हुस्को भुरगीं अज्ञात जागृताये खातीर करियर गायडन्साच्यो कार्यावळी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा। फुडले 4 दीस गोंयांत पावसाचो येलो अलर्ट गोंय वेधशाळेची शिटकावणी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे मारपाचो अदमास आता मेरेन 36.99 इंच पावस। प्रधानमंत्री मोदीच्या तिसऱ्या टर्मातली पहिली मन की बात लोकशाय राखल्या वेचणुके उपरांत प्रधानमंत्री मोदी लोकांचो उपकारी वर्ल्ड कपा उपरांत भारताक ऑलिंपिकातूय यश मेळटले मोदीक विश्वास। आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्थांक एक्सिस बँकेत खाती उघडपाचे आदेश विरोधकांची सरकाराचेर चढाई प्युरी म्हणटा खाजगी बँकाचे प्रमोशन सरकार एक्सिस बँकेचो एजंट म्हणटा दुर्गादास। आसगांव घर मोडपाचे प्रकरण सब ज्युडिस ग्रामसभेत चर्चा ना आसगांव येवपी नायट क्लबाक थळाव्यांचो विरोध सरपंच पंचायत वांगडी थळावे करतले